देवाचें उतर ह्या नियाळ मालान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयची दोनूय वाचपां निसणटोन आनी अदृश तेच बरोबर खुशालकाय आनी मुक्ती आमचे मुखार दवरता. बाबिलोनाच्या निसणटोना उपरांत आमकां खुशालकाय. तांणी व्हडलो आवाज आयकल्ले, एके व्हडले पुर्जेचे अशें म्हणटाले, हालेलुया, सोडवण, मोहिमा आनी पदवी आमच्या देवाची. फुडें अशें मेळटा, खुशाल जायत जी कोणाक शिलेच्या लग्नाच्या उत्सवाक आमंत्रण आसलेलीं. दोन कार्यां आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया, निसणटोण आनी सुटका. तेच बरोबर संवसारा आनी पवित्र सभे मदें अंतर आसा तें दाखोळ करता. एका क्रिस्तांवान संवसाराची सुटका अणभवूंक जाय. जेजू वरवीं ताका सुटका फावो जाल्यार, पूण संवसार आनी ताच्यो गैरस्कायेच्यो आमच्या मनशा संबंदीत आसा. बाबिलोनिया आनी जेरुसलेम खुणा पातकेच्यो आनी देवाच्या मोगाचेर आड, तेच बरोबर संवसारूय आड देवाचेर देखून ह्या संवसाराचेर आमी जोईत व्हरूंक गरजेचें. पूण ह्या संवसाराचो म्हणजे आमच्या सगल्यांचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारा खातीर अर्पिलो. देखून आमी संवसाराक आनी सगळ्या संवसारी वस्तूंक पाट करूंक जाय. संवसाराचें कार्य म्हळ्यार राग, दुयेस, पोजोळपण आनी पातकाच्यो वंडोवण्यो. देव आनी आमचें राज म्हणजे मोगाचें, कृपेचें, शांतीचें, एकसाराचें आनी एकवटाचें राज. संवसारी कार्याचें आमच्या जिवितांत निसणटोन आनी सर्गीच्या राजाचें जैत जावं दी आमच्या जिविताचें कार्य. मागुया. दोनया आमच्या जिवितांत संवसारी मोन आनी आशा दोमावंक आनी सर्गीच्या राजाचे कृपेन आमी सदांकाळ जिवंक आमकां आदार दी. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेळोसर पवित्र राव आनी खुशाल राव.